चिखले रेजिना मुंडी हायस्कुलांत डेंग्यूचे 4 कन्फर्म केसी सापडल्यात। हायस्कुलांत बांदकाम चल्लां। बांदकामांत वापरतात ती बॅरलां शिमिटाच्या टाकींत डेंग्यू मलेरियाची जळारां जावपा सारकें उदक सापडलें। 4-5 भुरगीं सामकीच बरीं ना तें पळोवन दुबावान म्हूण हायस्कुलान हेल्थाक ईमेल धाडिल्लो। आनीक 7 तरी डेंग्यू मलेरियाच्यो केसी हायस्कुलांत आसूं येता म्हूण प्रिन्सिपलाचो दुबाव। We are not sure that dengue had started from the school. We are sure there are few cases. Yesterday, after inquiring, we have 4 confirmed cases of dengue, and there are few cases that they have asked to do their blood test. But I say maximum are 10 to 11 cases of dengue in school. Any remedial measures that have been taken up? Yes, we are in touch with Portalim Health Center. They have come twice. They have fogged the area twice. They have done a thorough checkup of the whole place. And once a panchayat also they have come and they fogged the area. हायस्कुलाचो सगळो वाठार आतां नितळ केला। सगळ्यांक खंय जतनाय घेवंक सांगला। 4 दिसूच सांगला रेजिना मुदींतल्यान आमकां एक ईमेल आयिल्ली की एक 4-5 भुरग्यांक थी सस्पेक्टेड डेंग्यू जाला म्हणून आमी शुक्रार दिसूच आमची टीम गेली दनपारां 12 वरांचेर आनी आमी थी सगळे सरावंडींग इन्स्पेक्ट करून ती आमी फ्युमिगेशन केलें, फॉगिंग केलें। जाल्यार इन्स्पेक्शनाचेर आमकां कितें कळून आयलें की तांणी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगाचे पळय बॅरल्स आशिल्ले तातूंत स्टॅग्नंट वॉटर आशिल्लो, एक सिमेंट टँक आशिल्ली, तातूंत आमकां 2-3 ठिकाणी आमकां ब्लिडींग मेळ्ळें। म्हणून हांवें म्हणलें आनी एक 5-6 दिसांनी आमी परतें फॉगिंग करता। त्या ताजे नुसार आमी काल परती गेली, सेकंड विजीट मारली स्कुलान। जाल्यार थंय आमकां थोडे जाग्यांनी मेळ्ळें ब्लिडींग, जशें की फ्लावर पॉट, कोकोनट शेल्स आनी ग्लास पीस कितें आशिल्लें थंय आमकां मेळ्ळें। वी हॅव ऑलरेडी डन IEC इन द स्कूल, सगळ्यांक आमी एज्युकेशन दिलां तेंच्या स्टाफाक। कंप्लेन येयला म्हणजे थिंगा रेजिना मदीं स्कूल आहा थिंगा भुरग्यांक इवन ब्रादराक डेंगू जाला, थोड्या मलेरिया जाला। सो आमी आयज इन्स्पेक्शनाक गेलोले विथ पंचायत बॉडी, थोडे आमचे मेंबर आसलोले। आमी सरप्रायज विजीट इन्स्पेक्शन दवरलेले। सो थिंगा कन्स्ट्रक्शन वर्क चालू आहा आनी थिंगा उदक आहा तेंगेले हितून। सो आमी तांकां कोण ते बिल्डर आहाय तांकां आपयन हाडला आनी आमी तांकां स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिल्या विदीन 2 days तर तुमी हें क्लियर कोन्नाय वो तर तुमी कितें इश्यू आहा तो तर सॉर्ट आवट जायना जाल्यार आमी स्ट्रिक्टली तुमचेर एक्शन घेता। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। म्हापश्यां परत एक फावट आनीक 7 दुकानां चोरांनी फाटोफाट फोडलीं। सुमार 3.5 लाखांचो हात मारला। रॅमी स्टुडियोंतल्यान 2,95,000 उखल्ले, जाल्यार दोतोर नाझारेताच्या क्लिनिकांतल्यान 45,000ची कॅश मारली। बाकीच्या दुकानांची तोडफोड केल्या। मेनली पयशे काडले, लॅपटॉप व्हरूंक ना, वखदां व्हरूंक ना, वॅक्सिनां व्हरूंक ना, पयशे काडले। कितले? 30-40,000 काडले। टोटल कितली शॉपां हें केलें? शॉपां हांगा सगळीं आहात। ह्या बिल्डिंगान 6 आनी ऑपोजीट बिल्डिंगान आनी 5-6 आसतलीं शॉपां चल्ले। म्हाका दिसता आमचे एक आनी रॅमी स्टुडियोचे ते पडले म्हाका त्याची कॅश बी गेली। आमची कॅश नासली पण आमचे खूब हे करून दवरला सगळे कडेन, सगळी कपाटां उगडल्या, पासबूक चॅकबूक सगळे घालून टेबलार दवरल्या आनी कॅश काडल्या। ओल्ड कॅश आसली, ओल्ड नोटी आसल्यो त्यो व्हरूंक ना, तश्यो टेबलार दवरल्या। पण नवीन नोटी ताका मेळूंक ना दिसता म्हाका, काय वचूंक ना तशी। पण फोडला खूब, दार बी फोडला आमचे मेन डोर। पुलीस म्हणटात क्लू सापडला, ते दिशेन खंय तपास चल्ला। म्हणून डॉक्टर नजारात येयल्लो, रॅमी स्टुडियोचो फोडलो। ताणें सांगलें की तेजे ऑफिस कोणाचे ब्रेक केला म्हणून अननोन पर्सनान। आमी घटनास्थळी गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की थंय आनीक 2-3 ऑफिसां फोडलेलीं आनी तेजे फुडल्यान एक रॅमी स्टुडियो म्हणून आसा, तेय कोणा तरी अननोन पर्सनान फोडला म्हणून। थंय वयतना आमकां कळ्ळें की तेणें 2,95,000 कॅश आसले तेजे, तें ना जाला म्हणून। थंय आमी शीतल नागवेकर म्हणून ते मॅनेजर म्हणून आसा रॅमी स्टुडियोचे, तेणें आमकां कंप्लेंट दिला की अननोन पर्सनान एक एफेक्टेड एंट्री करून 2,95,000 तांचे हेला म्हणून। आमकां बारीकसो तितून क्लू मेळ्ळो आहा, आमी हेजें काम करता आनी आमकां तितून कित्याक आमी सक्सेस जातले हेजें। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते। थियेकारांक गांवांत आनीक हायवे रुंदीकरण नाका, तांणी थिये बसक घेतली। गोंयच्या आवाजान तांकां तेंको दिला। सगळे थियेकारांनी एकठांय येवन निर्णय घेवंक जाय, पंचायतीन थाराव घेवचो म्हूण बसकेंत चर्चा जाली। तांच्यो बसक खंय चालूच उरपाच्यो। रोड आसा तो वायडनींग जावपाचो आसा तेन्ना आमकां विथीन एंड ऑफ दीस मंथ एक्सपेक्ट प्रिपेर करून
आम्ही आयकले आणि पेपरार वाचतले की आमचो थिंचो रोड नॅशनल हायवे म्हणून डिक्लेअर केलो तो आनी तिका 800 क्रोर्स गव्हर्नमेंटान सेंट्रलान सँक्शन केले. तेन्ना आमच्या रिजनल प्लॅना प्रमाणे आमकां आमी तेन्ना फाटल्यान ड्राफ्ट रिजनल प्लॅन करताले तेन्ना आमी बायपास रोड प्रपोज केलो आनी तो तेंच्या सरकारान मान्य केलो आनी तो रिजनल प्लॅनार दाखयलो आसा. आमकां एक्सिडेंट दाखयलो आसा. रस्तो ब्रॉड करूं येता जाल्यार ते बंद करात. जात जाल्यार तुमी एक 15-20 जाण वचोन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट PWD वचात घेराव वालात इंजिनियराक सांगात हो रस्तो कॅन्सल कर आमचे मुखार ऑर्डर काड. हे सगळी ही कामां करूंक जाय. तेका लागून तुमी वचोन डिस्कस करात. आमी तुमकां गायड करतात. आमकां आपयल्यार आमी कोणी जावून येतले. आमी हे रिजनल प्लॅनाचेर आमचो एक्झिस्टिंग रोड 30 मीटर आसा. वो 30 मीटर रोड आसा आनी त्या भायर तेजेर प्रोपोज एनादर 30 मीटर रोड दोंगरावयल्यान दाखयला. तर एका गांवांतल्यान 2 नॅशनल हायवे आमकां कित्याक जाय? एका गांवांतल्यान 2 नॅशनल हायवे कित्याक जाय? आमची पुर्वजाची घरां आतां बोगल्या वड्यार माडेला चिचान सगळी घरांची 10 मिटराच्या रस्त्या भायर आहात ती 30 मीटर रुंदी केली जाल्यार 15 मिटराचेर सगळी घरां उडयली. इवन डेवी केअर आमचे मावळीकाराचे जावं आद्रियानाचे मागीर एडबी सगळी घरां वयतली तेगेर वयतली. काय कितें जातलें? हांवें हे एक्सपिरियन्स म्हाजे बेलगांव पयलां. मिलिटरी हाडून ते तुका घरां फटाफट पडटात. म्हाजी अशी परिस्थिती जाली की हांव 7 PWD ऑफिसांत पणजे आनी कसर कोरवाले म्हापसा पणजे सगळ्याक पावलो. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.